आमचेर सोम्यापात येवन आसा भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता कालत्या काळजान मंदिरांत तुज्या येता सोम्या निर्मळ बलिदा भेटयता पातक आमचे सोम्या रडता ओडा मोनान तुका लाभता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भाऊ भयणीनो, आज आम्ही प्राजित काळ असो 500 आयतार आम्ही संभ्रमता आणि आयची देवस्तुती आमच्या ख्रिस्ती जिविताचो मुळावो गुट आमचे मुखार दवरता. आमी ह्या संवसाराची मनशांनी, आमी सर्गींची वारसदारां, सर्गींची दायची. ते देखून हे संवसारी जिवीत आमी त्या पुनर्जीवनपणाक, ह्या सर्गींच्या सस्तीक जिविताक आमी जिवोवचे तसलें जिवीत आमकां जिवोवंक जेजू आज आमकां आपोवन दिता. तर मागीर आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत ह्या 4 दिसो संवसार आमी त्या सर्गींच्या राज्यांत भितर सच्चे तसले जिवीत जिवंक तो देव आमकां कृपेन बळान भरमून आमी खालतेपणी मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता हर एकल्या व्यक्तीक जी कोण ह्या कोरोना व्हायरसा वरवीं कश्टातात, पिडेंत वळवळतात आनी हाचे वरवीं जायते मनीस कश्टातात, ह्या सर मनशांक तांच्या बऱ्या भलायकी पासत हे मिसाचें बलिदान आमी समर्पिता. ह्या पवित्र बलिदानान फोत बरें वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून आमी सांगता मागया. हांव पातकी सर्व पदवीदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तो नांव उसारून वायट आदरून आनी बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासून सदां संपार मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परादेवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. अमर देवा आमच्या मुगाळ बापा, लाजराक मरणांतलो जागोवचे आदी तुज्या पुता जेजून अशें परगट केलें. हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत ताचेर सदांच भावार्थ आनी विश्वास दवरून ताच्या जिवितांत आनी पुनर्जीवनपणांत ह्या पास्का समया संपूर्ण वांटो घेवंक आमकां हांगा एकठांय जाल्या तुज्या भुरग्यांक आनी पातकाच्या फोंडांत कुसतल्या सुमेस्त्यांक दयाळेन फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत चेतनाच भरसलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, मुजे परचे हांव तुमचे पोंड उक्तें करतलो आनी तुमच्या पोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो. मुजे परचे हांव तुमचे पोंड उक्तें करतलो तेन्ना
हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातालें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हणून तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें देवाचें वडोपकार. सर्वेस्पर सवे आसा काकून संपूर्ण सुटका ताचे तावन सेता. सर्वेस्पर सवे आसा काकून संपूर्ण सुटका ताचे तावन सेता. पातळांत सुमया हांव तुका बोब मारता. सुमयाक मोसो तालो तुजे कांची देवली म्हज्या खालते विनंतीच्या ताळ्या. सर्वेस्पर सवे आसा काकून संपूर्ण सुटका ताचे तावन सेता. तूं सुमया सरकोटे पोनालेक्षी सोम्या तुझे मुखार रावत खून तुझे लगी आसा देखून पातकांचे मोक्षाने आमकां आसा तुझी बयाभर. सर्वेस्पर सवे आसा काकून संपूर्ण सुटका ताचे तावन येता. म्हजोत मोसुम्याची वाट पळोवन आसा ताच्या उतराचेर म्हजोत मो बरवसून रावला. केन्ना फांते जायत अशें म्हणून फारागार आशें नासता. त्या वनचड म्हजो आत्मो म्हज्या दनया काडून आसा. सर्वेस्पर सवे आसा काकून संपूर्ण सुटका ताचे तावन सेता. सर्वेस्पर सवे आसा काकून संपूर्ण सुटका ताचे तावन येता. सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, रक्ता मांसाक खाल जातात ती देवाक मानवतात. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्ता मांसाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बागार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी ताचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना, तो क्रिस्ताचो न्हय. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातकां निमती मेल्ल्या तरी देवा थंय तुमी नित्यवंतपण चडलां देखून आत्मोस तुमकां जीव दिवपी सकत जाता. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतल्यो. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता
जिवंतपण आणि जिवीत म्हणटा सोमी जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मोर सोना वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो जुवाम परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्या वेळी सोमिया तुजो मोगाचो इश्ट पिड्यांत आसा म्हणून लाजराच्या बहिणींनी जेजूक सांगून धाडलें. ही खबर आयकताच जेजू म्हणालो ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्ही तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभूंक आसा. जेजूक मार्ताचो आनी तिचे भयणी मरियेचो आनी लाजराचो मोग आसलो. तरी लाजर पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांतय जेजू आसलो तेच सुवातेर आनीक 2 दीस रावलो. उपरांत ताणें आपल्या शिश्यां लागीं म्हळें येया आमी जुदेयाक पाटया. जेजू येवन पावतना लाजराक फोंडांत दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळूंक म्हूण फुडें गेली पूण मोरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें सोमिया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यारय देवा लागचे तुवें मागलेले सगळे देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली तो निमाण्या दिसा पुनः जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें हांवूच पुनः जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरासो ना. हें तूं सत म्हणटाय? तिणें जाप दिली वय सोमिया संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सत म्हणटा. हे पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हणून ताणें विचारलें. सोमिया येवन पळय म्हणून तांणी जाप दिली. जेजू रडलो. तवळ जुदेव म्हणाले हाका ताचो कितलो मोग आसलेलो पळया. तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें ताणें कुरड्यांक दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजर मरनाशें करूंक जालें नांगाय. जेजू परत्यान कळवळ्यांनी भरोवन फोंडासरशी आयलो. माट्या बरी आसतलें ते समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावल्याची भयण मार्ता म्हणाली सोमिया तो मरून 4 दीस जाले येदोळूच ताका घाण पडली आसतली. जेजू तिका म्हणालो तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्ही. तितल्यार ताणें ती शिळा काडली. तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता. सदांच जाल्यारय तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सत मानचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटच व्हडल्या ताळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पांय फाळयांनी रेवडायले आनी ताचे मुखामळ लेसान गुटलायले. जेजू म्हणालो ताका सोडया तो वचूं. मरियेची भेट करूंक आयले 12 जाण जुदेव
जेजून केले हे पळवून ताका सत मानूंक लागले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. भाऊ बहिणीनो, ल्हानतावनस आमकां अशें सांगलें आसा, तुमी बरे जिवेचे जाय, बरो भुरगो जायचे, बरे भुरगें जायचे. कित्याक आमी बरें जिवीत जिवंक जाय. हे बरें जिवीत जियेल्ल्याचें कारण या ताका प्रतिफळ कितें आमकां मेळटा. आनी आमी वडिलां जावन आमच्या भुरग्यांक सांगूंक जाय, आमी सांगूनच आसा, तूं बरो भुरगो जायचें, तूं बरें भुरगें जायचें, बरें जिवीत जियेचें. कित्याक आमी पळयता एक विद्यार्थी शाळांत इस्कॉलांत बरें नडते ताचे आसल्यार, बरें बिहेवियर ताचे आसल्यार ताका एक कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट म्हूण मेळटा. आनी थंयसर बरयतात ताचे नडते गूड, बेस्ट ह्या अशी एक रिमार्क मेळटा. म्हटल्यार जावं पुरो जेन्ना पेरंट्स टिचर्साचे तांचे मिटींग आसता आसतना थंयसर ती टिचर म्हणटा तुजो भुरगो भारी बरो, तुजें भुरगें भोव बरें अशें एक रिमार्क दितात. कित्याक जावं पुरो तो भुरगो या भुरगे बरें नडते थंयसर इस्कॉलांत दाखयता, बरें शिकप ते शिकता आनी अशें ताका असलो रिमार्क मेळटा. पूण भाव भयणीनो, ह्या संवसारी जिवितांत आमी कित्याक हे बरें जिवीत जिवंक जाय? हे बरें जिवीत जियेल्ल्याचो प्रतिफळ आमकां कितें मेळटा हाचे विशीं थोडो नियाळ करूंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवन दिता. कित्याक आमी बरें जिवीत जिवंक जाय? आमी बरें जिवीत जिवंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूचे पाटलावदारां, जेजूचे शिस आमी, आनी ताच्या की चड मोगाचे पळोवन भयणो आमी देवाची भुरगीं, ह्या सर्गी राजाची आमी वारिसदारां, त्या सर्गी राजाची दायची आमी. ते देखून जेजू म्हणटा कसो तुमचो बाप बरो तशें तुमी बरे जाया. कसो तुमचो बाप संपूर्ण तशें तुमी संपूर्ण जाया. ते देखून मोगाचे पळोवन भयणो आमी कित्याक ह्या संवसारी जिवितांत बरें जिवीत जिये जाय म्हळ्यार आमी देवाची भुरगीं आनी तो देव बाप बरो तो संपूर्ण. कन्नाडांत एक संगणी आसा, तंदयंते मक्कळू. ते देखून जसो आमचो बाप बरो तशें आमी ताची भुरगीं बरी आनी बरें जिवीत जिवंक आमी जिवंक जाय. भाव भयणीनो, हे बरें जिवीत जियेल्ल्याचो प्रतिफळ आमकां कितें मेळटा? आमी जाणा ह्या संवसारी जिवितांत आमी पळयत आसतना जायतेपणी असले चिंतना आमच्या मतींत येतात. हांव इतलें बरें जिवीत जियेता पूण म्हज्या जिवितांत सदांच कश्ट, नासमाधान, सदांच पिडाशिरा म्हज्या जिवितांत येता. पूण तो मनीस आनी एकलो मनीस कितलें वायट जिवीत जियेता पूण ताच्या जिवितांत सदांच बरें आसा, ताका जाय पुरतें ताच्या जिवितांत आसा. पूण हांव हांगासर कश्ट जाता असली चिंता आमच्या मतींत आसा, असलें निदर्शन आमकां जायतें आमच्या समाजांत मेळटा. पूण मगाच्या भावनान भयणो, आमी देवाची भुरगीं, जेजूची पाटलावदारां, आमी बरें जिवीत जिवंक जाय. न्हय ह्या संवसारांत आमकां कितें पण बरें मेळटा म्हूण. खंडीत आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं आमकां ह्या संवसारांत समाधान, शांती आमकां मेळटा जावं पुरो. पूण ताच्याकी चड आमी बरें जिवीत जिवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी त्या सस्तेक जिविताक आमी भितर सरूंक जाय. कित्याक जो कोण बरें जिवीत जियेता ताका सस्तेक जिवीत मेळटा. जो कोण देवाच्या मान्यता प्रमाणे, देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत जियेता ताका तें सस्तेक जिवीत, सस्तेक इनाम, तें सर्गीचें सूख ताच्या जिवितांत मेळटा. ते देखून आमी हर एकल्यारी बरें जिवीत जिवंक
बरें जिवीत जियेल्याचं प्रतिफळ आमकां मेळटा कितें म्हळ्यार तें सस्तेक जिवीत पुनर्जीवनपण. आनी आयची वाचपा होच एक संदेश आमकां परतून परतून कळयतात. हाच्या पयल्या वचपांत एजेकियल प्रवादाच्या ग्रंथांत देव त्या प्रवाद्या मुखांत म्हणटा, तुमचे फोंड हांव उक्ते करतलो आनी त्या फोंडांतली हांव तुमकां भायर व्हरतलो आनी त्या इस्रायलाक त्या तुमच्या बसयल्या गांवांक हांव तुमकां पावयतलो म्हण. वय भाव भयणीनो, आमी देवाची भुरगीं आनी ह्या देवाच्या भुरग्यांचे जिवीत हो जीव देव केन्नाच नाश जावंक सोडिना. खंडीत मरण पावल्या उपरांत त्या फोंडांत एकल्याची निर्जीव कूड ती कुसता. पूण भावार्थ आमकां सांगता की आमकां त्या मरणा वरवीं आमी अनेका जिविताक आमी जल्मताव आनी थंयसर आमी सस्नीक जिवीत जियेतल्या. कित्याक एजेकियल प्रवादी म्हणटा, आमकां आमच्या जिवाक देवाचो स्पिरीट आमच्या जिवांत भरतलो आनी आमकां नवो जीव मेळटलो. ते देखून मोगाच्या भावनान भिन्नो हो भावार्थ आमी सत मानूंक जाय. हे भावार्थ आमी आमच्या जिवितांत जिवंक जाय. ह्या संवसारी जिवितांत आमी विनाशी कूड आमची तरी आमी अविनाशी जिविताक आमी भितर सरतल्या. त्या सस्तीक जिविताक आमी भितर सरतल्या आनी आमकां हर एकल्याक त्या सर्गींच्या राज्यांत भितर सरोंक आमकां अवकाश मेळटलो. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूच्या जिवितांत घडिल्ले एक सोबीत गणीत आमी पळयलें. लाजर जेजूचो इश्ट जावन आसलो. लाजराचो जेजू मस्त मोग करतलो. त्या देखून तो मेल्लो म्हणली खबर आयकतच तो ताका थंयसर ताच्या कुटुंबाक मेळोवंक आयलो आनी थंयसर ताच्या समाधी मुखार तो रडलो. आनी कितलो मोग ताणें उक्त्यान थंयसर प्रगट केल्ले आमी पळयलें. पूण ताच्या किसर मोगाच्या भोवून भयणो, ह्या गणिता वरवीं जेजू एक संदेश एक भावार्थसो गोट आमचे मुखार दवरता. जेजू म्हणटा थंयसर मार्ताक, हांव जावन आसा जिवंत पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो. वय मोगाच्या भावनान भयणो, आमी ह्या संवसारी जिवीत जियेत आसतना खंडीत त्या जेजूचेर संपूर्ण पात्येनी दवरून आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. आनी तेन्ना आमकां खंडीत त्या सस्तीक जिवितांत वांटो मेळटलो आनी त्या सर्गींच्या राजाची भागीदारां आमी जातल्या. ते देखून जेजू जावन आसा जिवीत पुनर्जीवनपण आनी ह्या जेजूचेर आमी सदांच पातयेनी दवरूंक जाय. तशें जाल्यार मोगाच्या भावनान भयणीनो, पुनर्जीवन म्हळ्यार कितें? पुनर्जीवन म्हळ्यार कितें? जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत दाखरेक म्हणटा, जेन्ना लाजर आपल्या फोंडांतावन भायर आयल्या उपरांत जेजू ताका अशें म्हणटा, ताका सोडया तो वचो. ताका तुमी सोडया तो वचो. भाव भयणीनो, पुनर्जीवन म्हळ्यार इतलेंच. जे कितें आमकां ह्या मनशा सैमांत बांदला त्या सगळ्या त्या बांदपासतावन आमकां सोडयतले, आमकां सोडवणी मेळटली. सामको आमच्या कुडीच्यो ओडण्यो, सामको आमच्या मनशा सैमाचे भेम भिरांत दूख जे कितें आसा सगळ्यांत आमकां सुडका मेळटली. आनी आमी वेतल्या त्या सस्तेक जिविताक, त्या अमर जिविताक थंयसर दूख ना, खंयसर कश्ट ना, खंयसर मरण ना, कांयच ना. थंयसर आमी आंजा बरी जिवीत आमी जियेतल्या, त्या सस्तेक अमर जिविताचे जिवीत आमी जियेतल्या. ते देखून मोगाच्या भावनान भयणो, पुनर्जीवनपण म्हळ्यार ह्या मनशा सैमांतावन संपूर्ण सुडका आमकां मेळटली आनी त्या दैवीक सैमांत आमी वांटिली जावचेच पुनर्जीवनपण. तर मागीर ह्या मेस्तेच्या बलिदानांत आमी हर एकलो ह्या पुनर्जीवनपणांत वांटेली जावंक, ह्या पुनर्जीवनपणांत भागीदार जावंक, हे संवसारी जिवीत बरें जिवीत आमी जिवंक आमी प्रयत्न करया. 4 दिसाचो संवसार केन्ना आमकां ह्या संवसाराक आदेस मागचो वेळ आमकां मेळटा म्हणून आमकां चिंतूंक जायना, आमकां कळना.
आणि ह्या आथांच्या खालार सडाब चड करून ह्या औचित्य काळ केन्नाच आमकां येवंक पुरो तेतूंक आमी तयार रावया बरें जिवीत आमी जिवया देवाच्या त्या पुनर्जिवनपणांत त्या अमर जिवनपण जिवितांत वांटेली जावंक थंयसर त्या सर्गींच्या राज्यान भितर सरूंक हे संवसारी जिवितांत बरें जिवीत जिवन आमी तयार करया उबी रावया त्रयेक देवाचेर विश्वास दवरून आमी सांगता मागया सत म्हणटा देवाक सर्वपदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया जो पवित्र आत्म्यावर गती सोमलो आमकां मेळटाना जल्मलो पोंस पिलातांनी कस सुसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केलो तो मेलामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेलान तो जिवन सोडलो सर्गात सोडलो सर्व देवलोकाच्या उजव्याक बसला तेन्ना जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पुलीस सभेक भक्तांचो एकता पदकांचे भक्षणे कुडीचे जीवन पावन सस्तांचे जिवीत आमेन एका कुटुंबा भशेन आमी हांगासर जमल्या देव आमच्या संगता आसा देवाच्या हाजीरपणांत आमी आसा तर आमची सर्व मागणी ते सवा इरादे गरजो त्याच सर्गींच्या बापाक आमी समर्पिया तुमची जबाब बाप्पा आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक बाप्पा पवित्र सभेच्या सर्व वडिलांनी तुझ्या पुता जेजूची देख घेवन भावार्थाक साग जावन जियोंक आनी सदांच विधेयपणाचे वाटेन चलोवंक तुजो आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या देशाचे वट आडलते सोलोमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आपल्या लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी लोकांच्या सर्वतोमुख प्रगती खातीर पेसाडूंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कश्ट विघ्नां आनवरां येताना आमी निराशे जायनासता जिवीत धैर्यान फुड व्हरूंक आनी भावार्थान तीन रावंक आदार आनी कृपा लाभे म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक विविध रितींच्या पिडेशेड आनी वळवळच्या प्रत्येक सावन कोरोना व्हायरस वरवीं वळवळच्या आमच्या भाव भयणींनी जिणयेंत देदस्पर जायनासता सोसणिकायेन मोगान आनी बरवशान देवान दिल्लें जिवीत स्विकार करण पवित्र आत्म्याची कृपा लाभे म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक आमी सर्वांनी मोरी आनी मार्तापोरी जेजूचो पुनर्जिवनपण आनी जीव म्हणलें सत मानून घेवन आमच्या उतराक तशें करण्यानी साक्ष जावन जियोंक आदार लाभे म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक युकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्लेल्या आमी सर्वांनी एक समुदाय म्हणलें समजून एकामेका माया मोगान आनी कुटुंब स्पिरितान भरून आमच्या पिरगजींत तशेंच समाजींत भावार्थाची मंदिरां जावन जियेशें आमकां लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक मौनपणी आमच्यो सोर गरजो ते सवा बापाक आमी समर्पिया सर्गींच्या मुगाळा बाप्पा आमची खालती मागणी तूं दयेन आयकून घे आमच्या जिवितांत सदांच तुज्या पुता जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवन त्या सस्तीक जिविताची वाट आमी चलोवंक आनी प्रत्येक रितीन आमी त्या पुनर्जिवनपणांत विश्वास आनी भावार्थ दवरून ताका फावो ती तयाराय ह्या संवसारी जिवितांत करूंक तो आमकां कृपेन कर प्रत्येक रितीन आमी मागता सुमया ह्या कठीण पिडे वरवीं कश्टांच्या सर्व आमच्या भाव भयणी पासून तांची साकरी करतल्या जायते डाक्टर नर्स आनी हेर स्वयंसेवका पासून तांकां हर एकल्याक राख आनी सांबाळ सुमया ही पिडा बेगीस ह्या संवसारांतल्यान पयस वचून त्या पवित्र रक्तान हर एकल्या मनशाक तांची ह्या पिडेतावन नितळ करूंक आनी ती नितळ जावन बरें भलायकेवन जिवीत जिवंक तुमी आमकां हर एकल्याक फावो कर हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन रंगळुत्राने तुका वंदिता संतोष बरीत काळजांनी खाणी खाण येता
तुमचे सोवे आमकां आसोगे. भाऊ बहिणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकणे मेळीमेक आमचे नव्या सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या बापा लाजरान आनी ताच्या बहिणींनी तुज्या पुताक आपल्या घरा केल्या स्वागता प्रासड तुका मानवलो तांचो भावार्थ आनी मोग. आमी आमच्या काळजांनी जेजूक स्वागत करूंक भावार्थान आनी मोगान ओपलेली ही आमची देणी तूं बळेपणान मानून घे आनी ती बदलून जेजूचे मांस आनी रगत जावं दी. मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व काळीनी सर्वथंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजू खरो मनीस देखून आपल्या मेल्ल्या इश्टा लाजरा पासत रडलो पूण तो सस्साचो देव देखून ताणें ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केलो. तशी सामा समेस्तांची दया करून ह्या पवित्र गुटा वरवीं नव्या जिवितात तो आमकां पावयता. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार सर्गार तुजे मुखार संतोषान खालतेपणी तुका प्रणिपात करता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी उल्हासान तुजी स्तुती गायता. ओवे 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा करसो तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोड तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे प्रसोद समर्पणची. तेच परी जवान जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराची ही रगत पदकांच्या बुक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनुश्या बसत ते बरो उरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Babarta so good purgatoria. Sonia Jesu, tuझे मोरा आम्ही समरंता. तुझे पुन्हा जीवन पो आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही उद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो मी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका धन्यवाद आसता आनी जेजूची कूर आनी रगत भितर आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या गोंयांत बापा, पिटर पावल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठ गती मेल्या समेस्तांक जे पडजलीत मुखार मळपळे मुखार फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अशांक वार मेरे देवाची मे संगाती मागीर झुज येते सुपती मागीर धन दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकले प्रार्थनात आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सगळ्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या भाग्यान आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशरात रेखतल्यांक आमकां म्हणजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजोडगी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पण जे पवित्र सभेच्या भावार्थीची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमे तिका शांती दी आनी तो सक एकवटान सांबाळ. तुजे तराज वर सरयता हे ससनाच्या ससनाक. आमेन. पुनर्जीवन जाल्यार समे जेजू क्रिस्ताचें शांत समाधान सदां काळ तुमची सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. माया मोगान एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. समे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सवंक वेताव ती आमचेर जडती आनी ख्यास्ताली नासाव पूण जेका कुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकात दिवं. भाऊ बहिणो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतात. ह्या समयाच्या पवित्र जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्वच भागी. सम्या तुजे भितर म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, जाचे मांस आनी रगत आमी घेतला त्याच तुज्या पुताचे जिवे सांदे आमी सदांच जायशें कर. आमी मागता त्याच आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं.
तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पोतबेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वसून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता देवाची वडोवकार नामान तुका पवित्र सा नामान आमच्या मोगाळ करता नामान करसा सैते वंता नामान करसा आमच्या सोम्याच्या करसा मन्ना पर्यां जेजू कालतो जालो जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो करसा आत्माना तो निवरान फावो केलो करसा मन्ना सो मनशांक बरवसो देलो नामान तुका पवित्र सा नामान आमच्या मोगाळ उरता नामान करसा सैते वंता नामान करसा आमच्या सोम्याच्या मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मुळे आशीर्वादी आमकां बगेन परसूचे करुणेन आमकां आमचे दुआ आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन